तो सुंत समका आज भोगता सोम्या मंदिरांत्या रिक्ताना बलिदान भेटोंक आयल्याम उपकारां करगां दिता नितळ आमकां करमून परता नितळ आमकां करमून परता पातकी सोम्या आमी आयल्याम तुजे सशीम काकुळटा आमचे दये तूं दाखय फावोनय म्हणूंक आमी सोम्याम तुजी भुरगीं बक्षी तूं आमची पातकी जिणी वो संत आमकां आज भोगता सोम्या मंदिरांत्या रिक्ताना बलिदान भेटोंक आयल्याम उपकारां करगां दिता नितळ आमकां करमून परता नितळ आमकां करमून परता. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीत फावत बरे वांटो घेवच्याक आमच्या पातकां वळखून घेवया. काल जनतान दुग्ध तल्यान बसरान देवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर तो पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर तूं आमचे खातीर विनंती करच्याक बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकर सोम्या काकुतकर सरपुरुदा देव आमची काकूत करो आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मल्ल्यांक सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडताय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय. अशें जांकां सरपातकांतलीं तुवें नितळ केल्याय तांकां तुवें बसायलेलीं देणी फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवळ चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ स्तेफान सानेद्रीन सभेच्या सांद्यांक हे परी म्हणालो. तुमी हट्टी मनाच्या न्हू. तुमची काळजां दारूण जाल्यान आनी कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिल्लो ना. देवाच्या नितीवन साकराचें येणें फुडें सांगून दिल्ल्या ताच्या दुतांक तांणी जिवेशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पाराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूतालाचे नियमशास्त्र घेतलेले तुमीच आनी ताका आड रावले तुमीच. हे आयकून निती सभेच्या सांद्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्तेफान पवित्र आत्म्यान बरोवन सर्गांत दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलेलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलेलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या सांद्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दामले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले.
तांणी ताका शहरा भायर ओन व्हेलो आनी थंयच पत्रायलो. साक्षीघरांनी आपली वस्त्रां सावल नांवाच्या एक तरणाट्याच्या पांयाशेरशी दवरली. आपणाक ते पत्रायतना स्तेफान अशें मागतालो, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडून व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सोम्या, हें पाताळ तांचेर मांडिनाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो. आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचें उतर हें, देवाचे ओडुपकार. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कडप, म्हजो थारो, जा तूं म्हजें कोटे, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. वय खरेंच तूं म्हजें कडप आनी म्हजें कोटे. देखून तुज्या नांवा प्रमाणें म्हाका वाट दाखोवन चलय. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तुंच म्हजो सोडवंदार. वय हांव सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतां आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासतां. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो परजळ तुज्या सेवकाचेर फांकय. तुज्या कळनातलेल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर. मतलबींच्या पासांतलें म्हाका निवारच्याक तुज्या सद्रे स्थानांतच म्हाका लिपोवन दवर. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. Alleluia, 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 alleluia. Undia volvima monies jiena, देवाच्या उतरावरवीं तो जियेता. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. तो लोक जेजू लागीं म्हणलो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सतमनशें तूं कसली खुणाखण दाखयताय, कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गार तावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकांत सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यान मान्ना केलें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें म्हळें, सैबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सशें येता तो केदेंच भुकेवचो ना. म्हाका सतमंता तो केदेंच ताणेवचो ना. देवाचें उतर हें, वखाणी तुका क्रिस्ता. जिवन क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, केल्ल्याक आंगलापसड, नल्ल्याक चिकोलसड असली सांगणी आमी आयकल्या.
केल्ल्याक आणिल्ल्याक हाव्या म्हण जाता. आंग लापान जावंक पुरो, गरजेन जावंक पुरो. थोडे फावटी आंग लापान खावचें तें वयतरी एक फावटी भूक लागता आसतना खावचें. पूण एक फावटी केल्यार आनी एक फावटी भूक लागना म्हणून अर्थ गी परतून भूक लागता, परतून खाय जाय वा जेवी जाय. एक फावटी एक मनीस एक व्यक्ती नालो वा नाली म्हणटाच मागीर आंगाची कलुसो जायना गे, परतून नावंक ना गे. वय दिसपट तो वाव, दिसपट तें काम, दिसपट तें नान. सदांच भूक लागता, सदांच जेवंक जाय. आनी दिसाक एक फावटी मात न्ही, 2 वा 3 फावटी भूक लागता, 3 फावटी जेवता हांव, 3 फावटी खाण सेवता वा खाता हांव. जेजू म्हणटा, जो कोण हांवें दिवचो उंडो खाता ताका परत भूक लागची ना. आनी हें उतर आयकतच ताचे आयकुपी म्हणटात, सायबा तो उंडो आमकां सदांच दी, तो उंडो आमकां दी. कित्याक एक फावटी केल्यार मागीर परतून परतून जेवची गरज ना, परतून परतून खाण सेवची गरज ना. तांकां आनीकी जेजून सांगचें तें समजोंक नातलें. जेजून 5,000 लोकांक अजाप करून उंड्या मास्टरचें जेवण वाडलें आनी तें सोदून लोक ताचे तें परतून दवरलो तें आमी येदोळस आयकलें. आनी नासवच्या खाणा खातीर तुमी वावूर नाकात जेजून म्हणलें. पूण सगळें तांकां समजोंक ना. आपुणूच जिविताचो उंडो ह्या विशीं जेजू शिकोवन दिवनूच आसा आनी शिकोवन ताणें सुरू केल्या. आनी जेजू म्हणटा, हांवें दिवचें खाण तें सर्गीचें खाण, हांवें दिवचो उंडो तो सर्गीचो उंडो. मोइजेन दिल्लो न्ही तो अरण्यांत तुमच्या पुर्वजांनी केल्लो उंडो म्हज्या बापान दिल्लो. तशें हांव त्याच बापाचो पूत तुमकां उंडो दितां, तुमकां खाण दितां. तें खाण सेवचो परत भुकेवचो ना. आनी हें तांकां समजना. तर एक फावटी तो उंडो तो आमी केलो तर आमकां भूक लागची ना. परतून परतून तें खाण हें खाण सेवची गरज आसची ना, सेवची गरज ना. आमकां तो उंडो दी. भावनो आनी भयणीनो, तर जेजून दिवचो तो सर्गीचो उंडो आपणाचेंच मांस म्हूण तो आमकां सांगता. तर कुमगार जेजूचें मांस आनी रगत. तर आमी एक फावटी कुमगार खाण केल्यार पुरो गे, मागीर कुमगार खाण घेवची गरजच ना गे. आमी दिसपट्टे मीस पेटयता, दिसपट्टे कुमगार सेवता, परत परत मीस पेटयता, परत परत कुमगार सेवता. तर जेजू सांगल्या उतरांचो आनी आमी करच्या ह्या संगतीचो अर्थ कितें? वय जेजून दिवचो तो उंडो सर्गीचो उंडो, सर्गीचें खाण आमचें आत्मीक पोशण. हाचो अर्थ तें फकत एक फावटी सेवल्यार पुरो वा एक फावटी कुमगार खाण गेल्यार पुरो. पयलो कुमगार भुरग्याक दिल्यार पुरो, मागीर कुमगार सेवची गरज ना, मागीर मिसाची गरज ना म्हणून अर्थ न्ही. हांवें दिवचें मांस, हांवें दिवचें खाण सेवता तो ससनाक जी येतलो आनी परत ताका भूक लागची ना म्हूण सांगल्यार जेजून दिवचें तें आत्मीक खाण जर आमी सेवलें तें आमकां ससनीक जिविताक वन पावयता. हो जावन अर्थ त्या उतराचो. तें खाण दैवीक खाण, पवित्र जेवण सर्गीचें तें आमची ससनीक भूक थांबयता, म्हणजे ससनीक जिविताक वन पावयता. ससनीक जिविताक आमी आनीकी लालेशें आनीकी तानेशें करता. ह्या संवसारीक खाणाक संवसारीक ताणेक परत परत अशें म्हणजे तें स्वाभावीक. कित्याक ती आशा, ती गरज, नॉट जस्ट ए वॉन्ट बट ए नीड. भूक लागता, ताण लागता, कित्याक आमकां जीव आसा, जीव पोसूंक आसा. पूण तशेंच आत्म्याक भूक आसा, ताण आसा. आनी त्या देखून जेजू दिवचो तो उंडो. पूण तो एक फावटी सेवल्यार पुरो, मागीर गरज ना म्हूण जेजूच्या उतरांचो अर्थ न्ही. ताका आमी जर खरेपणी सेवलो, ताका जर आमी स्विकार केलो, आमचे थंय हेर संगतीची भूक, हेर संगतीची आशा, हेर संगतीक आमी आऊन येवचें वा लोभ दोवन रावचें वा आंगालाप करचो तें उणें जाता. आनी ससनीक जिविताची थाण भूक आमचे थंय आनीक सडटा. आनी ससनीक जिविताक आमकां वचोंक आनीक प्रेरणा मेळटा, चड आमकां करपा मेळटा, भलायकी मेळटा, आशा उदेता.
खरी आशा सस्नी जिविताची आशा आमचे ते आणखी उब जाता म्हणून जावन आसा जेजूच्या उतरांचो मतलब आनी जेजूच्या उतरांचो अर्थ हांवें देवचो उंडो हांवें देवचें हो मांस खाता तो केदींचो बुकी वचो ना म्हणजे संवसारी संगतींक तो ताण येवचो ना आशा येवचो ना बुकी वचो ना दैवीक संगतींक तो लाल येतलो आश येतलो आवंड येतलो म्हूण आनी हें समजलो स्टेफान आनी स्टेफानाच्या जिवितांत हें आमी शिकयत स्टेफान पयलो मार्तीर जेजू क्रिस्ता खातीर जिवन क्रिस्ता खातीर सास दिल्लो तो साश्टीक जिवितांत जिवंक अत्रगलो आनी ताका धैर्य मेळ्ळें तें कश्ट मोरान सोसूंक फातरां येता आसतना सर्ग उक्तो जावचो ताणें देखलो देवदूत आनी जेजू क्रिस्त देवा बापाच्या उज्या कशें बसचें ताणें पळयलें साश्टीक जिविताक तो आशेलो ताणेलो तर आमी सकाळ जेजूक एवकारिस्तांत सक्रामेंताद्वारे वा आतां ह्या दिसांनी आत्मीक कुमगार सेवच्या आमी जेजूक अशेंच ताणेशें आमकां करपा मेळो दी आनी जर आमी ह्या जेजूच्या खाणाचेर आनी जेजूच्या उतरांचेर खरेपणी पात येता आमकां वा संवसाराक आसाद जाल्लें खंयचेंच ना कोरोना वायरस तसले मरेकार पिडेचेर जैत जावं त्या ताचेर झूज माणूंक आमकां बळ मेळटलें येवकरिस्त तावन हें बळ आमकां आनी सगळ्या संवसाराक मेळों दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगांत्यो मोगान तुवें आमकां दिल्ले दिवे सगळे आमचे वांटून घेवच्या दुबळ्या मोदे सांगलाय सोम्या आमकां तुवें मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दावान पेटो हाडून आयल्या कानिको गे बापा मोगांत्यो म्हज्या भाव भयणो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपुरदार देवा बापाक मानतलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पोय सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं बापा सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान ही देणी तुका वोपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांत तसो तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें आमेन सर्वेस पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं आमचे काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काणी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वरत्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा तोच आमचो शारती जावन तुजे मुखार सदांच आमचें राखण करता एकदम बली जावन मरलोलो आनीक तो मरना पूण ससनाक आसा जिवो देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान ऊन सर्गे तुका जय जय सर्वेस्पराच्या नावी येता ताका जय ऊन सर्गे तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमच्या सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस प्रडसून संग वेचारी ताणें उंडो घेतलो
तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताचें घास नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांच्या मोगसाने मेळच्या तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. Jesu melo, Jesu जीवन झाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्ती कडेन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी शिरोवणीचे खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे तुमच्या विस्तार जाले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगन बाप्पा पिटर पावलांच्या गोळी बाप्पा आनी सगळे ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जन्मपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची कागोद कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें पद झडत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव काल मरे देवाच्या माये सांगाती बागेन जुजेती सोपती बागेन धर्म दोतो आविलाचे सांतेरेस खुर्साचो सांजो हांव जेजूच्या ल्हानपण सांतेरेस आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुंदरच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना देर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुंदर जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतले जाल्यार आमकां तुजे उदारका कोलतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकारांतलें वाटाय. कित्या राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंडता म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. जीवन क्रिस्ताची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Undo jivitasो uzvar संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानान पोसो आत्मिकान बागोंसो एकमाक आसरो मोजो जेजू गवळ्या बोरया दितून जिवेक म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन पाव म्हाका जेजू गवळ्या बोरया दितून जिवेक म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन पाव म्हाका. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजे दयाळ दीस घाल. पास्काच्या संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गोठा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन भरल्याय. तर आमकां पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रगतान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनः जिवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मेमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां सर्वांक बरो दीस हांव मागतां. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया हालेलुया. सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया. कित्या जाका तुवावूं फावूं जाली. हालेलुया. कित्या जाका तुवावूं फावूं जाली.
आमकां बरी आशिर्वाद देव आमकां बगे कुसाचे कुरवेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दसपणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी